काणयेचें नांव मरणाची खबर बरयणार आनी सादर करता डॉक्टर एडवर्ड नाझरेथ. सकाळींचें पयलें बस गोलीमार पावतना आपुरायेच्या हॉटेलांत हुरूप सडटा. उडपी तावन गोलीमार येवचें पयलें बस त्या दिसाचें दिसाळें पत्र घेवन येता. आपुरायेच्या च्या कापी हॉटेलांत दिसाळ्या पत्रा खातीर सदांय 5-6 जण राखून आसतात. पत्र मात्र वाचूंक आयल्यार आपुराय ससर करीत म्हणले खातीर आयिल्ले सदांय सादा च्या पियेतात. सदांय न्ही तर हप्त्याक एक फावटी बिल्ल फारीक करतात. राजकी खबरो वाचूंक येवचो शीनाप्पा, बेड्याचें मोल पळोवंक येवचो सल्दोर कुतिन्य, कंपनीच्या शारांचे सडणे देवणे विशीं हुस्को आसचो हारी कामती सांगाता मिंगेल मास्टरी आपुरायेच्या हॉटेलांत 6:30 वरार दिसाळ्या पत्रा खातीर बसाक राखून आसतात. मिंगेल मास्टर निवृत्त जावन 1.5 वर्स जाता. गोलीमार प्राथमीक इस्कॉलांत 35 वर्सांची निरंतर सेवा दिल्ल्या उपरांत तो आतां घराच आसा. मिंगेल मेस्त्री रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत प्राथमीक इस्कॉलांत आतां एकच मेस्त्री उरला. तोस्सू मुखेल मेस्त्री, तोस्सू क्लर्क, तोस्सू अटेंडर आनी सर. तो मेस्त्री रजेर आसल्यार गोलीमारांतल्या भुरग्यांकी रजा. इस्कॉलाच्या ह्या दुर्दशा वरवीं मिंगेल मेस्त्री बेजाऱ्यान आसा म्हूण थोडे उलयतात. इस्कॉलाक सडीत दोगांक निमाणें एकल्याकपणी नेमा करीजे म्हणून मिंगेल मेस्त्रीच्या मुखेलपणाखाल गोलीमारच्या नागरिकांनी मंत्रीक मुखेल मंत्रीक मनवी धाडल्या. नवो मेस्त्री जाय म्हणून तो हर एकल्या कडेन सांगता. आपणें घाम देंवोवन रगत आटोवन सांबाळ हाडिल्ल्या प्राथमीक इस्कॉलाची गत निराशेची जाल्ल्याक मेस्त्री कंतू सारता. मेस्त्रीक इस्कॉलाचो दाराळ हुस्को. आपुरायेच्या हॉटेलाक उजवाडच्या आदीं मिंगेल मेस्त्री कित्याक वेता म्हूण कोणेंय विचारल्यार गोलीमार इस्कॉलाक सडीत मास्टर नेमाक जाला गी म्हणलें पळोवंक वेता म्हणून मिंगेल मेस्त्रीक जाणा आसले सांगतात. पूण मेस्त्रीचे सडवत स्टुडंट्स रिटायर्ड मास्टरांक परत्यान नेमा करतात गी म्हणलें पळोवंक वेता म्हणून तामाशेकरन फाटल्यान उलयतात. आपुराय धरिल्लें गोलीमारांतल्या सडवत हर एकल्या अक्षर कळीत आसल्याक मिंगेल मेस्त्रीन शिकयलां. आपुरायेच्या हॉटेलांत दिसाळें पत्र पावुल्लेंच एक पान घेतात. मिंगेल मेस्त्री दिसाळ्या पत्राच्या भितरल्या पानार मरणाची खबर छापून येवचें पान घेता. हप्तो म्हयनो वर्सां आदीं मेल्ल्यांचे उडास काडन छापिल्ल्या फोट्या मदें मेस्त्री कोणाकय सोदता. मरण जाहीर केल्लें म्हळ्यार ऑबिच्युअरी अंकाण आसा तर 17 येवन पळयता. तें पळयल्लेंच मेस्त्रीचें मुस्कर भोंवता. सदांय तो निरासता. शे म्हणलो उद्गार काडन मेस्त्री एक सिंगल म्हूण चायेक फरमायता. फाटल्या 2 म्हयन्यांतावन मिंगेल मेस्त्री दिसाळ्या पत्र्यार मेल्ल्यांच्या खबरेच्या अंकाणांत कोणाक तरी सोदता तें आपुरायेच्या गुमानाक आयलां. थोडे दीस मेस्त्री तें एक मात्र पात्र पळोवन पेपर फाटीं दवरता जाल्ल्यान इस्कॉलाक सडीत मेस्त्री नेमाक जाला गी तें पळोवंक म्हणलें कारण सत न्ही म्हणून आपुराय जाणा. इस्कॉलाक नवो मेस्त्री जाय म्हणलो हुस्को मिंगेल मास्टराकडेन दितना म्हणलेंय आपुराय कळीत आसा. निवृत्त मेस्त्रींक नेमाक केल्यार काम करची खुशी मिंगेल मास्टराक ना म्हणलें ताच्याच उतरांनी कळटा. 5 क्लाशींतल्या 150 भुरग्यांक 20-25 विंगड बुकांतलें पाठ शिकोवंक म्हज्यान साध्य ना. हांगाच्या लोकांक आतां मिजासकी सुरू जाल्या. पेंटेंतल्या ओड इस्कॉलांक न्हय तर इंग्लीश इस्कॉलांत धाडटात. गोलीमार इस्कॉल म्हजे सांगाताच रिटायर्ड जाला. येवच्या वर्सा बंद जाता म्हणून सांगच्या मिंगेल मेस्त्रीच्या उतरांनी परत्यान इस्कॉलाक नेमक जावची उर्बा ना म्हणलें सत. पूण आपुरायन मेस्त्री कडेन ह्या विशीं वाद केल्लो ना. तर दिसाळ्या पत्रार मेस्त्री कोणाक सोदता? मेल्ल्यांचो उडास आनी मरणाची खबर वाचूंक थोड्यांक उर्बा आसता.
उर्बा म्हणचे प्रास आपणाक वळख अशें कोणी अंतरल्यात गी म्हणलें वचच्या इराद्यान ते अंकण पळयताले चड. ते खातीर मेस्त्री सकाळीं फुडें मुक्काल मैल चलून गोलीमार नाक्याक येता. मेस्त्री कोणाच्या मरणाची खबर सोदता. कितेंय खबर आसा विचारलें रेकेलबायेन जाला तावन भितर सरच्या घोवा कडेन. ताचें मुस्करस जाप दितालें तरी सदांच्या सवयेचें सवाल तिचें. ना आजी खबर ना म्हळें मिंगेल मेस्त्रीन कमीज काडून दांडयेचेर कायताना. त्या इस्कॉलाक नवो मेस्त्री येना तर गडगडो मारून दी. तुमी कित्याक ती दस्ती घेवन भलायकी पाडकान घेतात. आतांच सारकी न्हीद पडना तुमकां. गेल्ल्या राती 3 वरां उठून बिडी ओडतेल्यात. थोड्याशा दिसां जावन पळयता तुमची बुकी उणी जाला. रेकेलबायेन आपले कळवळे उसारतना ते सकाळीं गोवान ग्लासांतली च्या अर्दी पियेनासतना सोडिल्लें उगडासांत आसलें. मेस्त्री उलयलो ना. पेजवाड म्हणत माडामडच्या मुळाक हात धुवंक गेलो. जेवन आराम खदेलार बसलो मेस्त्री घरच्या पाक्याक पळयत आसलो. जंत्यो आनी रिपां थंय हांगा सुरयेल्लीं. सकणा परी रेकेली आपूण पत्रार इस्कॉलाक सडीत मेस्त्री नेमाक जाला तें सोदूंक आपुरायेच्या हॉटेलाक वेता म्हूण चिंतून आसा. पत्रार कोणाच्या मरणाचे खबरेच्या सोदण्यार आसा म्हणून मेस्त्रीक एकल्याक मात्र कळीत आसलें. ती खबर आज येताली फाल्यां येताली म्हूण राखून राखून 2 म्हयने उतरले. आपले हे खबरेच्या निरीक्षणांत बायलेकी मेतर करचें बरें म्हूण बगलें ताका. रेकेला आपयलें मेस्त्रीन भायर माडाच्या मुळ्यांत मोडोल वळचे बायलेक. हें रेमेजाचें कागद येवन कितलो तेंप जालो विशय उस्तिलो मेस्त्रीन. अडेज 3 म्हयने जाले दिसता. कित्याक विचारलें रेकेलबायेन. न्ही रेमेजाच्या पुताच्यो 2 किडन्यो पाड जाल्यात म्हूण तिणें बरयल्लें न्ही. उपरांत खबरच ना. आराम कदेला वयलो उठोन भायर सोंप्याक आयलो मिंगेल मेस्त्री. बायले कडेन आपली आशा उक्ती करचें मन ताका आसलें. हांवें रेमेजाचो पूत बरो जाल्यार आमच्या सांतांतोनीक पेस्तमी सांगयलां. कारकळ सालोरेसाक तूप घालता म्हूण आंगवण केल्या. बिरमत रुपट ना तर रेमेजा कोण आसा. सुडयतेची तकली सांगाता हाडन रेवडावन वळीत म्हणाली रेकेलबाय. मिंगेल मेस्त्रीचो शीण तकलेक सोडलो. तो कोणाचे अंत्य आशेतालो गी ताणें वांसजे म्हूण रेकेलबायेन आंगवण केल्ली. तुजी पितीसपणां कडकडलो मेस्त्री फाटीं भितर सरोन. रेकेलबाई साऊद माई रुपटाक बचाव करतलीच म्हूण आपणा इतल्याक म्हणाली. मिंगेल मेस्त्रीन आपलो बसो रुपट मरजे म्हूण आशिल्ल्याक कारण आसलें. मिंगेल मेस्त्रीची धाकटी भयण रेमेज कोडयाळांत बोर्डिंग रावून शिकोवन आसतना एस्टेटगार रोक्याब्याच्या मोगार पडुल्लें. ताचे कडेन काजर जावन रेमेजान व्हडलो फेरगो आपणायिल्लो. रुपट तांकां एकमात्र पूत. 5 वर्सां आदीं रोक्याब काळजागतान अंतरलो. रोक्याब मरता पर्यंत आपल्या भावाचो उगडास नातल्या रेमेजान दुखाची खबर भावाक बरोवन कळयल्ली. मिवण्याच्या म्हयन्याच्या मिसाक मिंगेल मेस्त्री मूडगेरे पावुल्लो. तवळ रुपट 25 वर्सां प्रायेचो सुदृढ तरणाटो. बापायच्या मरणा उपरांत रुपटान बेंगळुरांत जागो घेवन बंगलो बांदयल्लो. घर व्हंकलाक गेल्ल्या मिंगेल मास्टान भयणीचे आनी बच्याचे ग्रेस्तकायेचो अंदाज केल्लो. कोरोडांची आस्त तांची. घोव आसता पर्यंत भावाक पयस दवरिल्ल्या रेमेजान भावा भावजेक तवळ तवळ कागदां बरोवंक धरिल्लीं. मिंगेल मेस्त्रीचो पूत कल्पांत आसा जाल्ल्यान रेमेजबायेन दुडवाची वळख दाखोवंक ना. अडेज म्हयन्या पयलें आयिल्ल्या कागदांत रुपटाच्यो किडन्यो पाड जावन तो बेंगळूरच्या आस्पत्र्यांत दाखल जाल्ली खबर रेमेजान दिल्ली. किडन्यो पाड जाल्ले वांसानांत म्हूण मिंगेल मेस्त्रीचो अंदाज. गोलीमारचो नारायण नायक आदल्या वर्सा किडन्यो पाड जावन अंतरलो. थोड्या वर्सां आदीं मिंगेल मेस्त्रीचो एकलो कुंपाद्र किडनी पाड जावन तरण्या प्रायरच मेल्लो. रुपट बेगीनच मरणाक बली जावंक आसलो. रुपटाचें अंत्य जाल्यार रेमेजाक उरिल्लो लागशिल्लो म्हळ्यार मिंगेल मेस्त्री मात्र. रोक्याब्याक भाव भयणी नातिल्लीं. तशें जाल्ल्यान रेमेजाचे आस्तीक उरिल्लो एक मात्र वारेस्तार मिंगेल मेस्त्री आनी त्या दिसा खातीर तो राखून रावुल्लो.
रुपाटाचे गंभीर पिडेविशीं कागद आयिल्ल्या तक्षण समाधान सांगून धैर्य दिवन मागण्या मिसांचो आदार बसोवन मिंगेल मेस्त्रीन भयणीक कागद बरयल्ले. पूण रुपाटा खातीर ताणें एक आनंद वापासयत काडुल्लो ना. रुपट मेल्यार रेमेज टेलिग्राम दीत म्हूण नक्की नातलें. घोव सरिल्ल्या वेळारी तिणें टेलिग्राम दिल्ले ना. दिसाळ्या पात्राच्या मरणाचे खबरेच्या अंकणांत रोकेब्याच्या मरणाची खबर छापल्ली खंय. त्या वेळार मिंगेल मेस्त्री दिसाळें पत्र पळयनातलो जाल्ल्यान ताका रेमेजाचें कागद येता पर्यंत ती खबर नातली. पूत मेल्यारी कोडयेळांत आसच्या आपल्या घोवाच्या कुटुंबाच्यांक कळचे खातीर रेमेज दिसाळ्या पत्रार खंडीत खबर घालयतालें. शिवाय गोलीमाराक टेलिग्राम तुर्तान पावता म्हणनी गॅरंटीच नातली. आदल्या वर्सा बंबयतावन मरणाची खबर घेवन आपुरायाक टेलिग्राम पावतना ताच्या मिवण्याचें वैकुंठ समाराधनय जाल्लें. तशें जाल्ल्यान मेस्त्री सदां सकाळीं उठून आपुरायाच्या हॉटेलाक वेतालो. थंय वेतना त्या दिसाच्या पत्राच्या मरणाच्या खबरेच्या अंकणांत रुपटाच्या मरणाची खबर आसताली म्हणलें निरीक्षणान तो हुरुपयेन वेतालो. सदांय निरासतालो. पाटींक घरा येवन सगळो दीस रुपट मेला आसतालो म्हूण चिंतालो. रेमेजाचे ग्रेस्तकायेची रुपटाच्या मरणा उपरांत रेमेजाक आदार रावून तिचेर आपणाचें कारबार चलोवच्या विशीं तो नियाळतालो. भोव सलीसायेन ग्रेस्त जावंक तसलो अवकाश दुसरो नातलो. दुडू ग्रेस्तकाय आस्त अधिकार राजवडके खातीर मनशान कितें सर केल्लें ना. पुतान बापायची खुनी केल्ली आसा. भाऊ भावाचें रगत पियेल्लो आसा. घोवाक बायल्यानच विकृत केला. तसल्या मनशा जातीचो मिंगेलाम ग्रेस्तकाये खातीर आपल्या बाच्याचें मरण आशेत तर तांतू कितें विशेश. मिंगेल मेस्त्रीक रिटायर जावच्या आदींच रगताचो वत्ताड चडचें म्हळ्यार ब्लड प्रेशर चडची पिडा आशिल्ली. आयल्या वार दिसाचें बरान तकली गुंतली. गोलीमार नाक्यार सांजेर सरकारी दखतेर येतालो. फाटल्या थोड्या हप्त्यांतावन मेस्त्री ताचे सरशी वचून रगता वत्तड परीक्षा करयतालो. मेस्त्रीचो प्रेशर आयल्या वार लेखावर तो चडला आनी देवोंकूच आयकना म्हूण सांगिल्ल्या दाक्तेरान मेस्त्रीक खंत करिनाये म्हूण सुचन दिल्लें. रेमेजाचे आस्तीक आशेवन दीस रात आपणें चिंचेंच ब्लड प्रेशर चडोवंक कारण म्हूण मेस्त्रीक भोगतालें. एक फावटी रुपट मरून दी रेकेला घेवन बेंगळुरू रेमेजाच्या बंगल्यांत रावंक वचें. त्या सुखांत प्रेशर नांव नासता वेतालो चिंतालो मेस्त्री दाक्तेराच्या शॉपातावन घरा येताना. साबार दिसांचें निरीक्षण फळ दिवचो दीस उदेल्लो म्हणले बरी त्या फांत्यार मेस्त्रीक आपुरबायेचें एक सपन पडलें. रुपटाच्या मरणाची खबर दिसाळ्या पत्रार आयिल्ली. मरणाक रेकेला सांगता तो बेंगळूर गेल्लो. आपल्याच हातांनी रुपटाचे निर्जीव कुडीच्या मुस्कारार धवो तुवलो दांपून पेटेच्यो खिळी शिरकायिल्ल्यो. फोंडाक पडोवंक वेतेल्या रेमेजाक आडावन धरिल्लें मेस्त्रीन स्वप्नांत भोगिल्लें. जाग जावन बसून बिडी व्हरतना मेस्त्रीच्या बायलेक म्हळ्यार रेकेलबायेकी जाग जाली. तुमी त्या इस्काला विशीं कंत काडून राती कशें निदानांत प्रेशर उणो जायना म्हूण दाक्तेरान सांगनासता आनी कितें तुमी कित्याक कंत काडटात. हुस्को पसरलो रेकेलबायेन घोवाच्या मतींत घुंवचें तिका कळीत नातलें. आनी कंत करची गरज ना रेकेला. इतल्या दिसांतान राखनाचो दीस उदेलो. आयच्या पत्रार खंडीत खबर येता. म्हाका आत्तां सपन पडलां. पंत्यार पडलेलीं स्वप्नां न्ही जातात खंय. कुशेचो उद्गार सोडलो मेस्त्रेन. तशें तरी जावं दिया बा. म्हाका तुमचे हालसाल पळोवंक जायनात. तुमी जेविनात. तुमी निदानात. खंयचेंय काम करिनात. प्रेशर चडला. देव आतां तरी आमकां पावलो. इस्कालाक नवो मेस्त्री येत तर ग्रोट्टाचे सायबिणीक मीस दिता म्हळां हांवें म्हणाली रेकेलबाई. आसों दी. म्हाका इल्लो उस्वास बांदले बरी जाता म्हणटा. काळजी दडदडटा. इल्लें उदक हाड. मेस्त्रीन बिडी धरणी घश्टून पालवयली. चड संतोश जाल्यार तशेंत जाता. बॅटरी घेवन भितर कुजनाक वेताना म्हणाली रेकेलबाई. रेकेलबायेन उदक घेवन फाटी येताना मिंगेल मेस्त्री ओमतस्स पडुल्लो. उपरांत उठलो ना. गोलीमार इस्कालाक नवो मेस्त्री जाय म्हणले कंतिनीच मिंगेल मास्टर प्रेशर सोडून काळीज रावन मेलो म्हूण गोलीमारांत खबर जाली. मेस्त्रीच्या घरा भेट दिल्ल्या MLAन
खंडीत आनी एक मास्टराक नेमताव म्हूण पाडतीचो फुडारी शीनप्पाक बस दिली. मेस्त्रीच्या मरणाची खबर दुसऱ्या दिसाच्या दिसाळ्या पत्रार छापून आयिल्ली. मरणाक रमेज बेंगळूरतावन आयिल्ली. रुपटाक मद्रासांत किडनीची कशी केल्ली. ताका दाक्तेरांनी आराम घेवंक फर्मायलां देखून तो मावळ्याच्या मरणाक आयिल्लो ना. बेंगळुरांत सुशेग आसा म्हणून रमेजान बावल रेकेलाक कळयिल्लें. गोवाच्या म्हयन्याच्या मिसाक इगर्जेकडेन गेल्ल्या वेळार सांत आंतोनीक मीस दिवंक चिंतलें रेकेलबायेन.